देशाचो एक महत्वाचो दीस. एक इलेक्शन जे पूर्ण देश पळयताले. आमचे नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वात आणि अमित शहाजीच्या तसेच नितीन नबीनजीच्या नेतृत्वात हे इलेक्शनां आसाम, वेस्ट बेंगॉल, पॉंडिचेरी आणि बाकीच्या स्टेटांनी जी जाली ती आज देश प्रगती करता असताना त्या राज्याच्या लोकांचो विश्वास आमच्या प्रायम मिनिस्टराचेर, अमित शहाजीचेर, नितीन नबीनजीचेर आणि पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा हो पूर्ण तरेन दाखयता. ज्या बहुमतान वेस्ट बेंगॉल जंय ममता बॅनर्जी इतली वर्सां राज्य करताली तिका योग्य तरेन तिणे जे नाइन्साफी केल्ली लोकांचेर सदांच दादागिरीची भाशा उलयताली ती भाशेचे उत्तर आज लोकांनी तिका पूर्ण तरेन दिल्ले आसा. बहुमतान भारतीय जनता पार्टीचे सिटां थंय येवन एक नवे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ह्या दिसांनी जेन्ना सरकार जातलो एक बरी दिशा विकसित भारत घडयता आसतना विकसित वेस्ट बेंगॉल घडयता आसतना आमचे नरेंद्र मोदीजीचे नेतृत्वात म्हाका दिसता एक नवे दिशा पूर्ण वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांक घडटली. आसामान पळयलें जाल्यार त्याच हातूंतल्यान आज आमचे हेमंता बिस्वा शर्मा जी जे तांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री म्हणून परत इलेक्शनाक गेल्ले लोकांनी खूप चर्चा केली आसामात निवडणुकीचे रिझल्ट कितें येतलो काय म्हणून. पूर्ण तरेन बहुमतान परत नरेंद्र मोदीचेर विश्वास दवरून अमित शहाजीचेर विश्वास दवरून पूर्ण तरेन बहुमतान आसामाचे इलेक्शनूय एक तर्फे वन सायडेड इलेक्शनाचो रिझल्ट भारतीय जनता पार्टीक परत थंय दिल्लो. पॉंडिचेरीक पयलो तोय रिझल्ट आमकां आज फेवरेबल आयलो आणि तमिळनाडू जंय डीएमके इतली वर्सां राज्य करताली तांकां योग्य तरेन तांकां दार लोकांनी दाखयलें. तांकां सांगलें की पुरो ते पुरो आतां आमकां नवे विचार जाय. जंय भारतीय जनता पार्टीचे प्रेझेन्स नाशिल्ले थंय प्रेझेन्स तयार जालें. तशेंच लास्ट स्टेट आमची आसा केरला थंयूय आमचे राजीव चंद्रशेखरजी सारकेले मनीस निवडून येवप आणि केरला सारकेल्या स्टेटीन जरी आमी निवडून आयले ना पण एक एंट्री सुरवात जाल्ली. हाच्या हातून म्हाका दिसता आज परवरीचे सगळे जण आमचे बरोबर आमचे पेंदी फ्रांकचे झेडपी बाब संदीप साळगांवकर, सुकूरचे झेडपी बाब अमित अस्नोडकर, आमचे पेंदी फ्रांकचे सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, बाकीचे सरपंच पंच मेंबर आमचे सगळे कार्यकर्ते ह्याच विश्वासान फुडें सरले आणि आज आमी एक विक्ट्री रॅली काढली. एक अर्पण सगळ्या परवरीच्या लोकांकडल्यान करपाक ह्या विक्ट्री खातीर जी विक्ट्री आज आमी पळोवन जाल्ली आसा. असंख्य कार्यकर्ते लढले. असंख्य कार्यकर्त्यांचेर पूर्ण तरेन नाका त्यो गजाल्यो जाल्यो तांचेर मार पडलो कितेंशेच कितें जाल्यो गजाल्यो वेस्ट बेंगॉलाक पूण ते फाटीं सरले ना. हेच नेतृत्वात जो विश्वास आसा हे आमचे मजबूत कार्यकर्त्यांनी हांच्या खातीर आज ही जैत आसा म्हूण आमी सगळे जाण तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. ही विक्ट्री टॉक्स अबाउट विकसित भारत इन द ट्रू सेन्स. पूर्ण देश पळयलो हो विश्वास आमच्या प्रायम मिनिस्टराचेर वाडत आसा. जे स्टेट इतली वर्सां नाशिल्ले ते स्टेट परत आज एक वेगळे नवे विचारान नवे दिशा पळयता आसतना युवा पिढी जावं महिला जावं सगळे जाणांनी एकूच नेतृत्वार विश्वास दवरलो जातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टीचे आमची ही बरी विक्ट्री लँडस्लायड विक्ट्री म्हणून आयिल्ली आसा. खास करून वेस्ट बेंगॉल, आसाम, पॉंडिचेरी ताच्या खातीर पूर्ण कार्यकर्त्यांक शाबासकी दिता. अशेंच जशें थंय जाल्लें आसा हांगा आमचे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत सांबाळटा आणि आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक तांच्या नेतृत्वात आमी 27 इलेक्शनाक जे वता ते आमकां पूर्ण खात्री आसा की 27 आमी जवळ जवळ 30 सीट काडून परत हांगा सरकार घडोवन आमी जे विकसीत भारताच्या हातून विकसीत गोंय जी पावलां काडटा ती बरोबर फुडें काडून आमी ह्याच विश्वासान देश घट करता आसतना भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमी कार्यकर्ते असंख्य कार्यकर्ते काम करून ही जैत आमची आमच्या प्रायम मिनिस्टराक अर्पण करतात. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु.
शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्दी जियो।